it's ridiculous. You people are not even having any supervision. कौन supervise करता आता है from the department? Department is a consultant. And all these are very ancient walls. You are going to destroy all this? No, they are maintaining. How you are maintaining? Who knows what you are maintaining? And what about these? Exactly. He is saying that these have been found in the excavation. They will be reused, Mandata. These have been found in the excavation. They will be reused. There is no archaeological survey, any authority present here. Nobody is present here. It's very funny what is happening. Cannonball पर्यंत मिळाला आमकां. Cannonball also have been found, and they are saying it is just found in the excavation. Now they are not the proper authority when it comes to excavation of heritage sites. तुका अशें इल्लीगल या फॉरेस्ट सगळे काबार करून कोणे परवानगी दिल्या? इट इज टोटली इल्लीगल. वो आता चोरया रोड काढला पळय, वो रोड आता हांगा दाखयता. That is directly leading to the Bakia property. See, they did not have the courage to transport the excavated material. And excavation and आता हांवें पळयला that the kind of stones that are there, ताजेर कोणाचेच सुपरविजन ना. आर्किओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडियान खरें म्हणजे आता तेजेर पंचनामा करूंक जाय आसलो. हे कसले स्टोन मेळ्ळ्या आणि हांगा म्हाका लोक सांगता की देर हॅव बीन इवन कॅनन फायर करपाचे ते हे म्हणून कितें म्हणटा ताका कॅनन बॉल्स फायर करपाचे ते सुद्धा नाच केले म्हणटा. हांगा आता आमी बेश्टे आयिल्ले तेन्ना 2 ट्रक आसले, 2 JCB वेर इन ऑपरेशन. हांवें एकट्याक विचारलें, बाबा तुजे आता इतली मोठी तूं झाडां मारता, अंडर वॉट परमिशन युअर? तो ताणें परमिशन दाखोवंक ना, तो हळू गेलो हांगच्यान. सो गव्हर्नमेंटाचें सुद्दां जर जालें, गव्हर्नमेंट इज नॉट एक्झेम्प्टेड फ्रॉम द लॉ ऑफ द लँड. अरे कितें कायदे, कोणा खातीर कायदे तुमकां लागना? यू हॅव ब्लेटंटली व्हायलेटेड द लॉ ऑफ द लँड. हांगा जी पळय झाडां मारल्या खरें म्हणजे सो मोठो कॉग्निझन्स घेवन फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे आतां दखल घेवंक जाय आसली. नथींग इज हॅपनिंग. आनी हांवें पयलीं एक्सपोजिशन चलता तेन्ना म्हणिल्लें तें आज खरें जालें. लोक म्हणटाले एक्सपोजिशन बरें जालें. एक्सपोजिशन बरें जालें काय ना ते 2 म्हयन्या उपरांत कळटलें. आनी आज एक्सपोजिशन करपाक जे मंत्री आसताले हांगा ते आज कोण दिसचे ना. कित्याक तेंचें काम जालें. पयशे मोडपाचे ते मोडले, तांकां कितें मेळपाचें तें मेळ्ळें. आतां ही हेरिटेज सायट जर डिस्ट्रॉय जाली जाल्यार फुडल्या एक्सपोजिशनाक बजिलिका खंय आसा ती तुमकां दिसची ना. लोकांक हे कॅथेड्रल खंय आसा त्या लोकांक दिसचें ना. अशें सोदचें पडटलें खंय आसा काय म्हणून. आनी ज्या भशेन आतां ते सांगता, हांगाचे थळावे लोक सांगता, हांगा डेव्हलपमेंट करून खंयचे तरी एक भायल्या पार्टीचे ताब्यान करूंक सोदता. हे एक ट्रेंड जाल्लें आसा. आज सकाळीच हांव उलयलां, श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियम जो आसा तो भायल्या लोकांच्या ताब्यान केलो, खंयचे तरी बॉम्बेच्या पार्टीच्या ताब्यान केलो. थंय ट्युरिझम डिपार्टमेंटाच्या मुखार एक जी सुवात आसा ती गव्हर्नमेंटान हाफ बेक प्रोजेक्ट करून आनी खंयच्या कोणाच्या ताब्यान केलो. आतां परत हांगा ओल्ड गोवा हेरिटेज झोनाचे भितर हांगा सरकाराचे पयशे मोडून बांदून कितें तरी नाका जाल्लें बांदून फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय करून पोंची हेरिटेज काबार करून कोणाचे तरी ताब्यान करपाचें हें षडयंत्र ह्या सरकारान चलयलां. सरकारान हेजेर खरें म्हणजे आतां हेजेर एक पंचनामा जावपाक जाय. फ्लायिंग स्क्वॉडान येवपाक जाय, लोकल मामलादारान येवपाक जाय, लोकल पंचायतीन येवपाक जाय. जे भाशेन 2 बुलडोजर घालून हांगा डिस्ट्रक्शन जालां, इट इज अनबिलिव्हेबल. सर विथिन फ्यू मिनिट्स हांगा पुलीस स्टेशन आहे, युनेस्को सायडीचेर असलें मेजर डिस्ट्रक्शन जातालें. तेच म्हणटा हांव, युनेस्को रेकग्नायज हेरिटेज सायट म्हणटा एके वाटेन, पण युनेस्को ती युनायटेड नेशन्स हांगा येवन पळोवचें ना. ताचें विंग जें आसा तें आर्किओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया गोंयान, आर्किओलॉजिकल सर्वे अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर आनी टुरिझम सेंट्रल गव्हर्नमेंट, ताणें हाजें खरें म्हणजे आतां ते हांगा लागींच बसता पळय हांगा, पण तांकां कोणाक पडोंक ना. सी दिस इज द अनफॉर्च्युनेट पार्ट ऑफ इट. आतां ताणें पळय ते तुमी फातर पळयल्या मरे कसले ते फातरांची सायज पळय, दॅट इट सेल्फ शोज दॅट दे आर व्हेरी एन्शंट स्टोन्स. एवरी स्टोन इज अ प्रेशस स्टोन. आनी हाजे इन्व्हेंटरी जावपाक जाय, हाजो पंचनामा जावपाक जाय. हे खंय गेले आतां सगळे? कॅनन बॉल खंय गेले? चोरयेक गेले. बिकॉज दीज आर प्रायसलेस आर्टिफॅक्ट्स. ह्या इंटरनॅशनल मार्केटान तुका मिलियन्स ऑफ डॉलर मेळपाचे ह्यो वस्तू पळय कशे चोरयेक घालूंक दिल्या त्यो हांगा. It is practically daylight robbery that is happening in the presence of the UNESCO recognized heritage site at Old Goa. सर फाल्यां तुमकां प्रोटेस्ट आहा, तुमी कितें पेपर वर्क डिपार्टमेंटाक लेटर बाग करतले? See, protest has been convened by the Save Old Goa Action Committee जे मेंबर्स आसा. आज हांव पावलो, असोच पावलो हांगा, म्हणून म्हाका हें पळोवपाक मेळ्ळें. आय वॉज स्लायटली कन्फ्यूज आज काय फाल्यां म्हणून, बट इन्सिडेंटली हांव पावलो म्हणून देवानच पावयलो कसो म्हाका. कित्याक ज्या भशेन डिस्ट्रक्शन ना जाल्यार हें आनीक सामकें काबार जावन वचपाचें फाल्यां पर्यंत, आनी झाडांय सुद्दां उरपाची न्हू. मेन कितें जाला, ह्यो चोरया रोड कित्याक काडचो पडलो? हो रोड काडून ताणें सगळें ट्रान्सपोर्ट केलां. थंय 2 गेटी आसा, दे कूड हॅव इजिली टेकन इट आउट. तुमकां जर खरेंच परवानगी आसा जाल्यार.
बट हे फॉरेस्टांतल्यान ताणें अशी चोरी करून हे पळय एन्शंट हांगा कपेल आसले म्हणटा ते मोडून हे पळय ही वॉल आसा, ही वॉलाची एज तुमी पयल्यारच सांगताले. दिसी ओल्ड गोवाचो इतिहास जर काडून पळयशी जाल्यार दिस इज कॉल्ड अ वॉल्ड सिटी. हांगा 7 गेटी आसल्यो, हो सगळो इतिहास अजून आसा तसो. पूण सरकारच जर नश्ट करूंक सोदता जाल्यार कितें करपाचें? सो लोकांनी आतां उठोवंक जाय. लोक जर उम्याक लागून सकाळी 4, 5, 6 येताले आनी उमो मेळ्ळो की काम जालें अशें दिसतालें, तशें जायना तें. सगळ्या लोकांनी जर इन्वॉल्व जालें जाल्यार सरकाराक दाखोवन दिवंक शकता आमी एक्झॅक्टली कायदे म्हणटा ते कितें ते. आमी